फोंडा नगरपालिकेचे इलेक्शन टोटल 15 वॉर्डांनी आसा. तातूंतले 2 बिनविरोध ऑलरेडी निवडून आयल्यात. फोंडा नगरपालिकेचे राजकारण समजून घेवपा खातीर तुमकां 2 गजालींचेर लक्ष घालचें पडटलें. पयली म्हळ्यार रवी नायक हांचे पॅनल, जे बीजेपीचे पॅनल म्हण डिक्लेअर केला, पूण जे कॅन्डिडेट उबे रावल्यात ते हालींच बीजेपीन एंटर जाल्यात. कांय लोक हे पॅनल फॅमिली राज सुद्धा म्हणटात. आता ह्या पॅनलाची ही नांवां पळयात. रॉय नायक, विरेंद्र धवळीकर, ज्योती अरुण नायक, संदीप आमोणकर, रितेश नायक, शौनक बोरकर, विश्वनाथ दलवी, विद्या नितीन नायक, रूपक देसाय, दीपा शांताराम कोवळेकर, प्रियंका शेट पारकर, अशित वेर्णेकर, विद्या पुनालेकर, आनंद नायक, संपदा किशोर नायक. ह्या इलेक्शनाचे दुसरे पॅनल आसा ते म्हळ्यार रायझिंग फोंडा. हे डॉक्टर केतन भाटीकर लीड करतात. सगळ्यांक खबर आसा डॉक्टर केतन भाटीकर हे MGP लिडर, पूण MGPचे पॅनल न घालता रायझिंग फोंडा ह्या नांवार पॅनल घालपाचे कारण कितें हे सगळ्यांक खबर आसतले. 2018चे शिरोडाचे बायपोल इलेक्शन सगळ्यांक याद आसतले. MGP BJPचो अलायन्स आसून सुद्धा दीपक ढवळीकर शिरोडा मतदारसंघान इलेक्शन लढयले आनी मागीर जे कितें जालें तातूंतल्यान ढवळीकर भावांक खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. सो ती चूक परत करीत अशी म्हाका दिसना. पूण रायझिंग फोंडा हे पॅनल ऑफिशियली जरी MGPचे न्ही जाल्यार अनऑफिशियली MGP म्हणपाक शकता काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह उबो जाता. आता ह्या पॅनलाचे कॅन्डिडेटांची नांवां पळयात. डांगी नंदकुमार पुंडलीक, राजेश तळावलीकर, शेरिल डिसोजा, कवळेकर सुशांत गुरुदास, कुंडयकर मंगेश भिकू, नायक प्रतीक्षा प्रदीप, फर्नांडिस विन्सेंट पाउल कायतान, मनस्वी मामलेदार, वलवयकर वेदिका विवेकानंद, शिवानंद सावंत, नायक सूरज रमाकांत आणि गीता सनई तलावलीकर. तिसरे पॅनल म्हळ्यार राजेश वेरेकर हांचे. वेरेकर हे काँग्रेस लिडर म्हणून वळखले वता, पूण वेरेकर हांचे पॅनल राजेश वेरेकर बॅक्ड पॅनल म्हणून म्हटले वता. एज युज्युअल जी परिस्थिती काँग्रेसची पुराय गोंयान आसा ते फोंड्यान सुद्धा इलेक्शना वेळार दिश्टी पडटा. हे एक विचित्र चित्र अशें आमकां दिश्टी पडटा. म्हळ्यार वेरेकर काँग्रेस लिडर आसून सुद्धा काँग्रेस पॅनल म्हणपा शकना आनी भाटीकर MGP लिडर आसून सुद्धा MGP पॅनल म्हणपा शकना. पूण कितेंय जावं, फोंड्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शन भाटीकर हांकां अस्तित्वाची लढाई जातली जाल्यार रवी नायक हांकां प्रतिश्ठेचें इलेक्शन आसतलें.